डॉक्टर वै उमानाथ शणै. डॉक्टर वै उमानाथ शणै हांगेल जल्म 1047 इस्वींतू पुत्तूरांतू जाल्ले. तांगेल बापूसू वेदभूषण व्यंकटेश भट आनी आवसू श्रीमती सुशीलाबाई. उमानाथ शणैन सन्न प्रायेर्द कुनूची वेद आनी ज्योतिष तांगेल बापसुले हातातळांतू अध्ययन केले. तांगेल मुळावे शिकवण पुत्तूरांत जाले आनी स्नातकोत्तर विद्याभ्यास मागिरी PhD पदवी मैसूरू विश्वविद्यानिलयांतू जोडली. तांगेल वृत्ती जीवनांतू तांणी लोकसेवा ज्युनियर कॉलेज अळिके, मंगळूर विश्वविद्यानिलयाचे इतिहासाचे स्नातकोत्तर विभाग, विवेकानंद कॉलेज पुत्तूर, श्री वेंकटरमण कॉलेज बंटवाळ आनी श्री धर्मस्थळ मंजुनाथेश्वर कॉलेज उजिरे हांगा इतिहास उपन्यासक आनी प्राध्यापक जावन सेवा दिल्या. हांगेल पत्नी विजयकुमारी पै KAS हांनी कर्नाटक सरकाराचे उन्नत जॉइंट कमिशनर जावन सेवा दिल्या. डॉक्टर वै उमानाथ शणै तांगेले सतत अध्ययन, संशोधन आनी अध्यापनाचे सेवानिमित्त आजी दक्षिण भारतांतूची एक नामनेचे विद्वांस म्हणून घेतात. भारतीय पुरातत्वशास्त्र, शिलालेखशास्त्र, विग्रहशास्त्र, हस्तप्रतिशास्त्र, इतिहासाचे एक अध्वर्यू म्हणून तांणी नाव पावले. साबार 100 अधिक संख्यांनी ऐतिहासिक शिलालेख आनी ताम्रपाटा वयलो शासनांक उजवाडाक हाडला. साबार 20 संशोधना ग्रंथ इतिहासाचे वेगवेगळे पावंड्या वयरी रचन केला. तांगेले 150 चड संशोधना लेखन दिसाळ्यांनी, देश विदेशाचे जर्नल्सांनी, नियतकालिक पत्रांनी आनी स्मरणग्रंथांनी प्रकट जावन देश विदेशाचे नामनेचे विश्वविद्यालयांतू पावला. हळेगन्नड, संस्कृत, प्राकृत आनी मराठी भाषेचे पूर्वरूप लिपयांक तांणी वळखतात. हांगेले मोलादीक कामा खातीर तांकां अनेक प्रशस्ती पुरस्कारां लाभल्यात. डॉक्टर वै उमानाथ शणै हांकां तांगेले भारतीय पुरातत्व आनी इतिहासावयले अभूतपूर्व सेवे खातीर 2020 वर्साचो श्री बस्ती वामन शणै विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार फावो जाता.